नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. तुमकां सगळ्यांक प्रजासत्ताक दिसाचे हुनहुनीत परबी. आता खबरो विस्तार. आयज भारताच्या 75व्या प्रजासत्ताक दिसा निमतान मुखेल कार्यावळ नवी दिल्लीतल्या कर्तव्य पथार जाली. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी ध्वजारोहण केले. आयच्या ह्या मुखेल कार्यावळी वेळार फ्रांसाचे राष्ट्रपती इमॅन्युएल मॅक्रोन हे मुखेल सोयरे ह्या नात्यान हजर आशिल्ले. आयज सकाळी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी राष्ट्रीय युद्ध स्मारकाक भेट दिवन हुतात्म्यांक आर्गां ओंपली. ध्वजारोहणा उपरांत कर्तव्य पथाचेर पथसंचलनाची कार्यावळ जाली. विकसित भारत आणि लोकशाहीची मातृदेवता ही अंदूच्या पथसंचलनाची मुखेल संकल्पना आशिल्ली. नारी शक्तीचे दर्शन हे ह्या वर्साच्या पथसंचलनाचे खाशेलपण आशिल्ले. तिनूय सेना दळाच्या तशेंच निमलश्करी दळाच्या बायलांच्या पंगडान संचलनात वांटो घेतिल्लो. देशाचे राष्ट्रगुरू जावपाचे सपन योग्य मार्गार आसा अशें मत गोंयचे राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लय हांणी उक्तायलें. 75व्या प्रजासत्ताक दिसा निमतान गोंय विद्यापीठ वाठारांत झेंडो उबयल्या उपरांत ते उलयताले. ह्या वेळार केंद्रीय पर्यटन राज्यमंत्री श्रीपाद नायक, राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तानावडे, गोंयचे मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, मुखेल सचिव पुनीत कुमार गोयल, IAS जसपाल सिंग, गोंयचे DGP, हेर मंत्री आणि आमदार हाजीर आशिल्ले. सुरवेक राज्यपालांनी 75व्या प्रजासत्ताक दिसा निमतान मानवंदना स्वीकारली. उपरांत राज्यपालांनी गोंय पुलीस, गोंय राखण खातें, पर्यटन खातें तशेंच भौशीक बांदकाम खात्यांतल्या पुरस्कर्त्यांचो भोवमान केलो. Not as invaders, from India, none of our forefathers went to other countries and attempted to conquer it. We were in the history, Indians, you see, we never was invader as far as the world arena is concerned. I can proudly say now our constitution is accepted by the larger section of the world. India is mother of democracy and our constitution is the most acceptable democratic constitution in the world. 75वा प्रजासत्ताक दीस म्हापशेच्या जिल्लो अधिकारी कार्यालयात पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांच्या हस्तुकीं तिरंगो हुबोवन सुरू जालो. ह्या वेळार उलयतना पर्यटन मंत्र्यांनी सांगले की 75व्या वायफाय हॉटस्पॉट रोखडेच गोंयभर सुरू जातले. आनंद जाता की जवळ जवळ 40 मतदारसंघांत 75 क्षेत्रांत वायफाय लोकेशन्स हे सगळ्याकडे घालून जातले. जातूंतल्यान भुरग्यांक आपल्याक स्वता टेक्नॉलॉजी वापरता आसतना आपले इक्वेलिटी टू एज्युकेशन पळयता आसतना आनी जंय नेटवर्क कमी आसा थंय वायफाय झोन तयार जातले. त्या माध्यमांतल्यान जो पर्यंत हर घर फायबर अस्तित्वात तयार जायना हे वायफाय लोकेशन्स खुबशे मदत जातले. जातूंतल्यान एज्युकेशन जावं नाल्यार बाकीचे आपले एम्प्लॉयमेंट जावं नाल्यार जॉब जावं हातूंतल्यान तांकां वापरूंक मेळटले. होमस्टे आमी सुरवात केली. कॅरावेनाचेर उलयल्ले पॉलिसीचेर कॅरावेन पॉलिसी सुरवात केली आणि ह्या 2 म्हयन्या भितर आमी स्पिरिच्युअलिटीचेर, एडवेंचराचेर आणि वेलनेसाचेर ह्योय पॉलिसी आमी काडटले. जातूंतल्यान ट्रान्सपरंटली लोकांक ऑपॉर्च्युनिटीज मेळटल्यो आणि गोंय एक रेग्युलेटेड सुरवात जातली. जातूंतल्यान ट्युरिस्ट जे येतात तांकांय बरे एक्सपिरियन्स मेळटले आणि आमी जी कामां करता त्या माध्यमांतल्यान एक अकाउंटेबिलिटी मेळटली. दिवचलच्या जिल्लोधिकारी कार्यालयात तिरंगो हुबोवन 75वा प्रजासत्ताक दीस मनयलो. दिवचलचे आमदार डॉ. चंद्रकांत शेट्टी हांच्या हस्तुकीं बावटो हुबयलो. ह्या वेळार मयेचे आमदार प्रेमेंद्र शेट, उपजिल्लोधिकारी रोहन कासकार, जिल्लो पंचायत वांगडी आनी हेर मानेस्तां हाजीर आशिल्ले. दिवचलच्या सर्वांगीण उदरगती खातीर आपूण वावुरतलो अशें आमदार डॉ. चंद्रकांत शेट्टी हांणी सांगलें. आनी फक्त घोशणा ना तर लास्ट 1 वर्स काम करता. आमचे जे आता शाळा इतके आसा तांकां बरे गॅदरिंग घेतले जाल्यार एक थिएटर सिस्टम ना, एक ऑडिटोरियम ना. सो 550 550 चेअर्साचो हांगा एक बरो एका फ्लोरार ऑडिटोरियम जातलो विथ लेटेस्ट अकॉस्टिक जातलो. बिचोलेन आमकां एक बरोसो एक्झिबिशन हॉल ना, सो थंय एक्झिबिशन हॉल जातलो. अंडरग्राउंड पार्किंग जातली 120 आणि 1-2 कॉम्प्लेक्स येतले. ह्या सायडीक एक त्या सायडीक आणि दुसरो कॉम्प्लेक्स आसतलो. ती सगळी गव्हर्नमेंट ऑफिसां ह्या इतल्याच प्रोजेक्टान रावतली. गोंय गव्हर्नमेंट, गोंय सरकार हे एकमेव सरकार देशान जे शाळेंनी कॅर म्हणून प्रोजेक्ट, कॅर म्हणजे कितें कॅपिटल
कोडिंग अँड रोबोटिक एज्युकेशन स्कीम हे एकमेव सरकार असा देशात जे गोय गव्हर्नमेंटान आम्ही पुढच्या वर्सा 14 कोटी आमच्या सरकारान मोडलेले आसा. 75वा प्रजासत्ताक दीस मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठान मनयलो. ह्या वेळार न्यायाधीश महेश सोनंग हांणी तिरंगो उबयल्या उपरांत आनी मानवंदना स्विकारली. एडवोकेट देविदास पांगम आनी हेर मानेस्त ह्या वेळार हाजीर आशिल्ले. न्यायाधीश महेश सोनंग हांणी ह्या वेळार आपल्या उलोवपांत गोंयकारांक 75व्या प्रजासत्ताक दिसाची परबी भेटयली. Everybody all the very best, and this is a proud and wonderful movement. We urge all the citizens of this country to partake of the pleasure of this occasion. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी मांद्रा पोलीस स्थानकाचे उक्तावण केले. ह्या वेळार मांद्रेचे आमदार जीत आरोलकार, गोंयचे डीजीपी जसपाल सिंग, आयजीपी ओमवीर सिंग आनी आदले आमदार चंद्रकांत सोपटे हाजीर आशिल्ले. ह्या वेळार उलयतना मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगले की गोंयचो सर्वांगीण विकास करपाक सरकार भर दिता आनी हाच्या फुडें गोंयची नितळसाण आनी सैमीक पर्यटन हाचेर चड भर दितले अशें मुखेलमंत्र्यांनी ह्या वेळार उलयतना सांगलें. वेट गार्बेज सगळ्या पंचायतींनी सुद्धा म्हणजे एकठी करपाक सुरवात केल्या, कलेक्शन करपाक सुरवात केला. त्यांच्यानी ती गार्बेज ट्रीट करपाक दिवची. हेन्सफोर्थ कोस्टल बेल्टात असलेले सगळे टुरिस्टीक सगळे हॉटेल्स आणि लॉजिंग बोर्डिंग सगळे हांची सगळ्यांची गार्बेज सुद्धा आमचो विचार चल्ला की इटिजन सेंट्रलायज कलेक्शन करून गोंय पुराय नितळ दवरप. कारण एक गजाल हांव सांगता, गोंय जर स्वच्छ आनी सुंदर उरलें ना जाल्यार हांगासर ट्युरिस्ट येवपी कमी जातले आनी एकदां जर कमी जाले, एकदां जर डायवर्ट जाले जाल्यार परत हांगासर येवपाक कठीण आसा. कारण हाच्या पेक्षा आतां चीप रेटीन सगळे म्हणजे हॉटेल चिप्स मेळपाक लागल्या, टॅक्सी कमी रेटीन मेळपाक लागल्या, एअर तिकेट्स कमी जावपाक लागल्या, लोक वेगळे कडेन वचपाक लागलेले आसा, वेगळ्या देशात वचपाक लागले. म्हणजे दिल्ली टू गोंयान येवपाची तिकेट म्हारग जाली, हांगा हॉटेल रेट वाडले, फॉरेन कंट्रीन वचत जाल्यार ते कमी जातले. पण हे सगळे तरी सुद्धा लोक गोंयाक प्रिफरन्स कित्याक दिता? हांगासर सेफ्टी आसा. म्हणजे रातच्या 2 सुद्धा जरी भायर भोंवन आयलो जाल्यार केन्नाच कोण कांयच करचो ना हाची तांकां खात्री आसा. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी शिवोलेच्या सोनाखेड वाठारात नव्या उदका प्रकल्पाचो बुन्यादी फातर बसयलो. हो उदका प्रकल्प 8.12 कोटी रुपया खर्चून एका वर्सान पुराय जातलो अशें ह्या वेळार उलयतना मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगले. शिवोले मतदारसंघाक जाय तशी उदका पुरवण ह्या प्रकल्पांतल्यान जातली. आमी बांदता त्याच कॉन्ट्रॅक्टरान फुडली 5 वर्सां पासून तेणीच तो मेंटेन करपाक जाय आनी ताजेय प्रोविजन पयलींच केल्लें आसा. ताका मागीर आनी पयशे दिवपाचे ना. कंटिन्युअसली हितून ताजें प्रोविजन आसा. टायम टू टायम एन्युअल मेंटेनन्स फुडलो 5 वर्सां पंप मेंटेन करप. हांगासर आमी करतले कितें नमकी तर तिराळीचें उदीक जें हांगासर येता तो व्हडलो संप बांदतले, तितून उदक पयलीं येवन स्टोर जातलें, परत पंपांतल्यान वयर काडटले, उदक ते फिल्टर करतले आनी फिल्टर केल्या उपरांत तुमी सांगला तशें 3 टाकयांक त्या 3 टाकयांची पायपलायन सुद्धा आमी नवीन घालतले जेणे करून त्यो 3 टाकयो ज्यो आसा त्यो फुलफील जातल्यो. हय आसगांव तांकां हांव देव बरें करूं. कारण तुमच्या सारक्यो कम्युनिटी दादांनी तुमच्या सारकी कमिटी पुराय गोंयभर जावं आनी तुमच्याच तकलेंतले विचार सगळ्या कम्युनिटीच्या कमिटीनी वचून जेणे करून गोंयांत जे अशे प्रोजेक्ट आमकां करपाक जाय पळय न्ही ते सक्सेसफूल करपाक तुमी जसो आदार शिवोले मतदारसंघाक दिलो तसोच आदार बाकीच्यांनी दिलो जाल्यार खुबशे प्रोजेक्ट गोंयांतले बेगीन जातले. गो कोंकणी अकादेमीच्या काल जाल्ले बसकेत 2018, 19, 20 आणि 21 ह्या 4 वर्सांचे पुरस्कार जाहीर जाल्यात. सर्वोत्कृष्ट कोंकणी साहित्य पुरस्कार 25,000 रुपया, मानचिन्ह आणि सन्मानपत्र तसेच शाल आणि श्रीफळ असे ह्या भोवमानाचे स्वरूप असतले. कविते खातीर उदय नरसिंह मांबरे हांच्या इंद्रधनु उदेव, कथे खातीर विन्सी क्वाद्रूश हांच्या दुवोळ, महेश चंद्रकांत नाईक हांच्या आगळे तूं वेगळे हांव नाटका खातीर, सुशिला हळणकार हांच्या प्रेम जगपाची कला निबंधा खातीर, जाल्यार पंढरीनाथ लोटलीकर हांच्या काव्य सौंदर्य ह्या संशोधना खातीर, तशेंच किरण मांबरे हांच्या अनंत अंतरंग ह्या बाल साहित्या खातीर, जाल्यार पांडुरंग नाटकर्णी हांकां तांच्या पाखाट्या बगर भुर्र ह्या अणकार साहित्या खातीर पुरस्कार फावो जाला. पुरस्कार तुमकां वाचून दाखयता. पयलीं साहित्या खातीरचे पुरस्कार आसा जे वेगवेगळ्या 9 विभागांनी आसात. तातूंत 2018 वर्सा कविता विभागात राजश्री सैल हांच्या ओली रानां
ह्या पुस्तकाक पुरस्कार फावो जाला. कथा आणि कादंबरी विभागात पोहम व आशा शानबाग हांचो कथा संग्रह ताका पुरस्कार फावो जाला. नाट्य लेखनात वेचीक 5 तियात्र होमानिस आग्नेल गोरी हांच्या पुस्तकाक पुरस्कार फावो जाला. निबंध विभागात सावदीतले ते दीस हे रुपाली मावजो किस्तनी हांच्या पुस्तकाक पुरस्कार फावो जाला. संशोधन आणि शास्त्री ह्या विभागात रणमाले स्वरूप दर्शन व झुलू लक्ष्मण गांवकर हांच्या पुस्तकाक पुरस्कार फावो जाला. समीक्षा ह्या वळेरेंत साहित्य विमर्श हे डॉक्टर भूषण भावे हांच्या पुस्तकाक पुरस्कार फावो जाला. स्वताच्याच हातान डोंगर पोखरून स्वताच्याच कुळागरा खातीर उदक उपलब्ध करून घेवपी गोंयचे नामनेचे बागायतदार संजय पाटील हांकां घर मंत्रालयान पद्मश्री पुरस्कार जाहीर केला. संजय पाटील हे सिलवाडा सावयवेरें फोंडेचे आसून गेली 35 वर्सां प्रामाणीकपणान आनी खूब कश्ट करून शेती वेवसाय आनी बागायत वेवसाय करतात. तांच्या ह्या पुरस्कारान गोंयाक अभिमान जाला. गोंय पर्यटन खात्यान बीच विजिलन्स ॲप सुरू केला. दर्यादेग वाठारात जावपी बेकायदेशीर कामाची आनी घडणुकांची म्हायती ह्या ॲपा मार्फत संबंदीत संस्थां कडेन पावोवपाची वेवस्था ह्या ॲपा अंतर्गत जाल्या. ह्या वेळार पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी पत्रकारांक ह्या ॲपा विशीं खोलायेन म्हायती दिली. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेरूय पळोवपाक शकतात. ते खातीर आमच्या फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी, एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD गोवाचेर पळोवपाक शकतात. तशेंच DD गोवा चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228चेर पळोवपाक शकतात. आणि इतल्यान खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया आयज सांजेच्या 6:30 वरांचेर. नमस्कार.